आता जाणून घेऊया उत्तर गोयच्या दिवचल, पेडण्या, सांतांद्रे, वाळपय आणि हेर वाठारांतल्यान वेचून आयिल्ल्या उमेदवारांची प्रतिक्रिया। नमस्कार करून सर्व जाणटे वडिलांचो सगळ्यांचो आशीर्वाद तसेच माझे सगळे वाहिनीचे सगळे गांवकार मंडळी, ग्रामस्थ, माझ्या इतर आणि माझे मित्र मंडळी यांच्यानी सगळ्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी निवडून दिले त्याबद्दल तसेच माझे माय मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री प्रेमानंद विष्णू सेठ यांचो सगळ्यांत म्हाका खूप पाठिंबा मेळ्ळो। तसेच माझे आमदार प्रवीण झाटी यांनी बी म्हाका सहकार्य केलें, तेजी बी शुभेच्छा श्री म्हाका। हांव रामा गांवकर, वॉर्ड नंबर 8, लाटंबारसे पंचायत हांगासून हांव जिखून येयल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा म्हाजो तो म्हाज्या सपोर्टरांचो विजय आसा जेंच्यांनी रात दीस मेहनत करून म्हाका हो विजय दिल्लो आसा। हांवें खुबशे जे हांव कामां करपाक सोदतां जे काही वर्सां पासून आमच्या गांवांत जावंक ना कामां ती हांव 5 वर्सां तेंच्या फुडें दवरलेली आसा आनी ती करून दाखयतलो आनी खुबशे तेंचे विशय आसा ते वयर पर्यंत व्हरतलो आनी तेच्या खातीर झगडटलो। वॉर्ड नंबर 6 लाटंबारसे हांव लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला ह्या फावटी आनी लोकांचे हांव खूब आभार मानता म्हाका सपोर्ट केल्या बद्दल आनी म्हाका खूब कॉन्फिडन्स आसलो की हांव येतलें म्हणून आनी आतां लोकांची कितें समस्या आसा ती हांव हें करपाक ट्राय करतलें, सॉर्ट आवट करपाक। कारांबोलीम विलेज वॉर्ड नंबर 3 ह्या हितून कॉन्टेस्ट केल्लो आसा, नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी हांव लोकांक थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरी दिल्या युथाक बिकॉज म्हाज्या अगेन्स्ट पळोवंक गेल्यार फॉर्मर ZP, फॉर्मर सरपंच आनी खूब जाणां बसलेले कॅन्डिडेट बशिल्ले पूण ही गेम तेंच्यांनी मेरिट्सागेर गेल्ली आसा, एज्युकेशन पळयल्लें आसा आनी तांकां सांगलेलें की हांवें प्रॉमीस केलें की एज्युकेशन विथ मॅच्युरिटी ही समाजाक दितलें आनी ज्यो समाजाच्यो प्रायोरिटी आसतल्यो त्यो समाजा खातीर वापरतल्यो। थँक्यू सो मच। सगळ्यात पयलीं म्हाजें नांव समील नाना भाटे, कोरगांव पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 2 हे हितून हांव इल्लो निवडा। खरंच हांवें वॉर्ड 1 पयलीं निवडून येयलो ते पयलीं कामां केली हेचो म्हाका हो फळ मेळ्ळो हा हे सेकंड नंबरार आनी खरंच हांव आमदाराचे हांव एक आभार मानता की तेणी म्हाका खंय तरी सपोर्ट केला, बरो सपोर्ट केला, हेच्या दोन शब्द हांव उलयतना सोंपयता। म्हजें नांव जाणा तेजस्वी चंद्रकांत नायक, हांव आजोसी मंडलगुवा पंचायतीन बसलेलें, म्हाजो वॉर्ड नंबर आहा 1। तुमी कोणाच्या पॅनलाचेर बी तशें काय इंडिविज्युअल रावल्ले कशें कितें? आरजी इरिगेशनरी गोवा। नाव सलोनी सकाराम गांवकर, वॉर्ड नंबर 6 कोतडे पंचायत। तुम्ही कितल्या मतांनी निवडून येयल्ले? 123 म्हणजे 23 मतांनी तुम्ही निवडून येयल्ले? 23। तुम्ही आता कितें विकास करतल्यात पंचायतीचो? विकास लोकांक घेवन विकास करता। आमदाराच्या सहकार्यान सगळें कामां जाता पयलीं फ्युचर पळपयत जाल्यार कशें जाता कामां जावपाक शक्य ना। सध्या हे उमेदवार वेचून आयिल्ल्याची नांवां अशीं आसा। हरमल पंचायतीन आजोसी मंदूर पंचायतीन तेजस्वी नाईक, पॉलिना ऑलिवेरा, प्रशांत नाईक। बेतीम पंचायतीन साबिना फर्नांडीस, कॅन्टिना फर्नांडीस, फ्रांसिस्को डिसोजा, एस्परंका फर्नांडीस, मारिया फर्नांडीस। हरमल पंचायतीन अनुपमा मयेकर, सोनाली माजी, संतान फर्नांडीस, बर्नार्ड फर्नांडीस, सुशांत गावडे, दिव्या गडेकर। आजोसी मंदूर पंचायतीन तेजस्वी नाईक, पॉलिना ऑलिवेरा, प्रशांत नाईक, नंदेश मयेकर। बेतीम पंचायतीन कॅटिना फर्नांडीस, सेबिना फर्नांडीस, फ्रांसिस्को डिसोजा, एस्परंका फर्नांडीस।